एनजीटी लोकां खातीर आसा, सरकाराचे सोयी खातीर न्हय. Yeah, I think that what the Chief Minister is saying is not entirely correct. It's not the NGT has not been set up for the Goa government to settle its disputes. It has been set up so that citizens can move the NGT for specific environment reliefs, or to prevent the environment destruction in the area. And therefore, the tribunal was set up in 4 different parts of the country in order to enable citizens to have easy access to these tribunals. So that principle is violated. I think the simplest solution to this problem is to bring the circuit bench to Goa. That also, I think that the Goa government has agreed to that also. If that is done, then all the problems will be solved. But I think the best way to solve all the problems of NGT is that the Goa government should respect the environment laws and should not violate them. गोंयच्या लोकांनी आवाज करचो न्ही म्हूण एनजीटी दिल्लीक व्हरता म्हूण फादर एर्मिद रिबोलो उलयलो. ह्या सरकाराक आनी सीएमाक नाका हो गोंयचो लोक जो झुजता हे पर्यावरण आमचे राखूंक सांबाळूंक ते पाळ घालूंक आमच्या सीएमाक जाय तशें उजार करूंक मेळचे खातीर गोंयकारांक जे ग्रीन एक्टिविस्ट आसात तांकां त्रास जावंक इतले लागीं पुना आसलोले ते काडून दिल्लीक व्हेला. मोपा एअरपोर्टाचेर कांय गोंयचे NGOनी केशी घातलेल्यो आसात. हांगा पुनान ग्रीन ट्रिब्युनलांत. तर ह्या सरकाराक जाय हो एअरपोर्टाचो वावर नेटान फुडें व्हेल्लो आनी तांकां हे केशींची आडखोड जाता. लोकशाही सर्वसामान्या खातीर आसात म्हूण हांगा वेगळो प्रकार. हेचे कारण अशें आसा की जेची मानसिकता डिक्टेटोरियल अशा प्रकारची आसा तेकाच अशा प्रकारचो निर्णय घेवपाची इच्छा जाता. लोकशाहीन सर्वसामान्यांक कायदो सहजपणे एक्सेस जावपाक जाय अशा पद्दतीन आसता, पण हांगाच आमचे अशा पद्दतीन वेगळो निर्णय घेतलो वता. ह्या मुख्यमंत्र्यांनी ह्या प्रकारचे अशा प्रकारचे स्टेटमेंट करप किंवा अशा प्रकारचो निर्णय घेवप बाकीचे खंयच्याच राज्यांनी अशा प्रकारचे म्हणजे सावथाचे आसूं किंवा नॉर्थाचे आसूं किंवा इस्टाचे आसूं थंयसरल्या खंयच्याच मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारचो निर्णय घेवंक ना. पण गोंयच्याच मुख्यमंत्र्यान घेतला. हेचें कारण अशें आसा की गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची मानसिकता ही लोकशाहीक पूर्णपणे पूरक अशी ना, तर ती हुकुमशाही वृत्तीक पूरक आसा. त्याच्यामुळे अशा प्रकारचे निर्णय जे अन्यायकारक आसात ते घेवचे पडटा ताका. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.